योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. फोंडा आनी सांखळेच्या नगरपालिका वेंचणुकेत भाजपाच्या आदारान पॅनलांचे व्हड जैत. राज्यांतल्या दर एका नगरपालिकेत आसा भाजपाची पकड, हें जालें सिद्ध. आयज मेरशे ग्रामसभेत नाल्यांनी सिवरेजीचें उदक सोडप, नवे पंचायत घर बांदप, उदका निचऱ्याचेर जावपी वाद ह्या सारक्या विशयांचेर रंगली चर्चा. अस्नोडा माने रस्त्यार टेलिफोन खांबो आसा धोकादायक स्थितींत. हो खांबो कोणाचो जीव घेवचे पयलीं रोखडोच दुरुस्त करपाची थळाव्यांची मागणी. 8 आनी 9 वेर हवामान खात्याचो राज्यांत येलो अलर्ट केला जारी. फुडल्या 2 दिसांक राज्यांत नेटाचे वारें गळपाची आसा शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा आनी सांखळेच्या नगरपालिका वेंचणुकेत भाजपाच्या आदारान पॅनलांनी व्हड जैत मेळयले आनी राज्यांतल्या दर एका नगरपालिकेत तांची पकड आसा हाची खात्री जाली. केंद्र आनी राज्यांत बसपी भाजपाची मुळां आतां गोंयच्या नागरी संस्थांनी घटमूट जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. सुमार 1 दशक मुख्यमंत्री सावंत आनी भाजपा कडल्यान पयस आशिल्ली सांखळे पालिका निमणे ताच्या हातात पडली. फाटल्या 2022 वर्सा विधानसभा वेंचणुके वेळार मुख्यमंत्री सावंत हांचे कडेन फकत 600 मतांनी हारपी धर्मेश सगलांनी हे खेपे अपेशी थारलो आनी वॉर्ड 4 चेर भाजपाची रश्मी देसाय हांचे कडेन 30 मतांनी आपली स्वताची सुवात हारलो. टफ फाईट होती, सर्वांना माहीत होतं टफ फाईट, पण मला माझ्या कामावरती विश्वास होता. ज्या मी 2 टेन्युअरमध्ये काम केलेले आहे, प्रामाणिकपणानं लोकांकडे प्रत्येक वेळा जेव्हा लोकांची प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला प्रयत्न केलेले आहे, त्याच्यामुळे हा माझा एक ह्याच्यावरती कशा लोकांना आमिष करून मी त्याला देऊन कधीच मी मतं घेतलेली आहे. मनापासून लोकांकडे त्यांचं काम करून त्यांचं मी आज हे जिंकलेलं आहे. तसेच माझे राजकीय गुरु म्हणते मी श्री विश्वजित राणे, त्यांचेसुद्धा मी आभार मानते की मला राजकारण द्यायला कुठेतरी ते भरपूर त्यांनी मला सहकार केला. माझ्या मी आभार मानते आणि आमच्या मुख्यमंत्रीचे मीडियासमोर खूप खूप आभार. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. धर्मेशान हार मान्य करताना कितें सांगले ते आयकात. आमी प्लॅनिंग कमी पडले, टायमींग कमी पडलो. आनी पयलें आसतले खंयच्याय टायमार उदका सायडीन वोटींग आसतलें, वन सायड. आमचे वांगडा 5 जाण आसताले, दोनी वांगडा 50 जाण आसताले. तरी आसतना लोकांचो कॉल दिला, डिफरन्स ऑफ वोट्स व्हडलो सुद्दां. वी एक्सेप्ट the mandate given by the people, then the call दिला आमी एक्सेप्ट करता. टुगेदर फॉर सांखळी सदांच त्यांची सेवा करपाक उपलब्ध आसतले. खंय तरी कमी पडले. 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी रुलींग केलें. ह्या फावटी तांकां चान्स दिलो. कॉंग्रेसीक ऑल द विनर आनी मिस्टर कॉंग्रेस. तुका प्रेशरायज केले गेले अशें म्हणटा वॉटरां खंय तरी प्रेशरायज केले गेले. तें ऑलरेडी नॅचरल आहा न्हू. पयलीं पासून तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका पडले 334 मतां. मजगती फोंडाक भाजपान तिगोवन दवरला. मंत्री आनी थळावो आमदार रवी नायकाचे पूत रॉय आनी रितेश हे दोगूय नागरी संस्थे खातीर वेचून आयल्या. भाजपाच्या आदारान पॅनलान 15 वॉर्डांतले 10 वॉर्ड मेळयले. डॉक्टर केतन भाटेकार हांच्या पॅनलान 4 वॉर्ड मेळोवंक यश मेळयले. जाल्यार व्यंकटेश नायक राजकीय फाटबळ नासतना वेचून आयिल्लो एकमेव उमेदवार जालो. ह्या जैता उपरांत रवी नायकान आपल्या पॅनला वांगडा मिडियाक संबोधीत केले. आनी लोकांनी एक विश्वास दवरलो आमच्या उमेदवारांचेर आनी आमच्या पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी त्या विश्वासाचेर त्यांनी लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. आनी लोकांक जाय डेव्हलपमेंट, विकास जाय आनी ह्या विकासा खातीर ही भुरगीं आमची वावुरतली आनीक हे 5 वर्सां खातीर. आनी जे कितें आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्यान जे बेनिफीट फायदे कितें जाय ते फायदे म्हणजे हाडटले. आमची स्किमी जावं बाकीचे आसा आमकां डेव्हलपमेंटाक कितें जाय ते हाडटले. सद्या आमची डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी फुडें कितें करपाचें आहा तें आमकां पार्टी कडल्यान मदत मेळटली. आमचे स्टेट गव्हर्मेंट आमचे आसा, आमची पार्टी आमच्या वांगडा आसा, आमचे मुख्यमंत्री आमच्या वांगडा आसा. म्हणून अशे वेळार लोकांनी पळयलें आनी लोकांनी पयलो विचार केलो की हे बाजूनी रावले जायत जाल्यार आमी जे आसा ते आमकां 5 वर्सांनी विकास डेव्हलपमेंट कितें आसा तें मेळटलें. कित्याक नाजाल्यार लोकांक हांगसरले आमकां
टॅक्स घालून ते करपाचें ना आनी टॅक्स घालून जाल्यार आमकां टॅक्स लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक लुकसाण जातलें ताका लागून लोकांनी सगळ्यांनी हे आयज हो विश्वास दवरला आनी ते जाणात की स्टेटीचे आमकां बेनिफीट मेळटले आनी फुडें विकास जातलो कारण लोकांनी पैसा प्रत्येकान आपलो जो मोलादीक वोट दिला तो फुडेंच्या विकासा खातीर फुडें डेव्हलप जावचें म्हणून तें सध्या कर्नाटकात प्रचार करपी मुख्यमंत्री सावंतान आपल्या पक्षाक जैत मेळिल्ल्या खातीर परबी दिली. आयकात. नमस्कार. सगळ्यात पयली साखळेकारांचे आणि फोंडेकारांचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांचेर विश्वास दाखयलो आणि साखळे आणि फोंड्यात दोन्ही कडेन भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल हे बहुमतान निवडून हाडले. खरोखरच मनापासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक तुमच्या खूप साखळेकार आणि फोंडेकारांचे आभार मानता आणि निश्चितरित्या आम्ही गोंयभर जो विकास करीत आसा म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो खूप व्हडलो विकास करीत आसा साखळेत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही डेव्हलपमेंट केलं. फोंड्यातूय बी त्याच पद्धतीची डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा आणि तो विश्वास दवरून तुम्ही सगळ्यांनी आम्ही पुरस्कृत केलेल्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून हाडल्या त्याबद्दल धन्यवाद. साखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आम्ही म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हे साखळेकारांनी दाखवून दिले. त्या खातीर साखळेकारांचो हांव खूप खूप आभार मानता आणि येता ते लोकसभेक आमी म्हणटा की उत्तर गोंयचो आणि दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता. म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले. हांव इतकेंच सांगता आणि तुम्ही दिल्ल्या विश्वासाच्या बद्दल विकासाक मत दिल्याबद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय भारत. गोवा 365 टीम. आयज मेरशेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत नाल्यांनी सिवरेजीचें उदक सोडप, नवे पंचायत घर बांदप तशेंच उदका निचऱ्याचेर जावपी वाद ह्या सारख्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पळयात. गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपाचो थाराव घेतला अशें सरपंच आसीस फर्नांडिसान बसके उपरांत गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले. तशेंच नव्या कम्युनिटी हॉल इमारतीत नवे पंचायत घर करतले तशेंच नवे भलायकी पीएचसीचो प्रश्न पळोवपा खातीर ग्रामसभेन थारायला अशें तांणी सांगले. ग्रामसेवक आमचो विशय म्हणल्यार आमचे पळय हेच्या पब्लिकाचो डिमांड आसा एक पंचायत घर आमकां न्याय घेवचे हे सुवातेक लागून आमकां त्रास जाताले सुवात नासली बट आमकां एक प्रोपोजल थ्रू MLA दिया MLAन आमचे कडेन मारल्या की आमकां एक कम्युनिटी हॉलाक तेणें प्लेस आयडेंटिफाय केल्या म्हणून सो आमी तेच हितून जे बिल्डींग पळय कम्युनिटी हॉलाक ते बांदतले तितूनच आमकां एक पंचायत घराक ऑक्युपाय करचे मागीर एक हेल्थाक एक हें दिवचें हेल्थाक प्लेस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक प्लेस दिवची एक लायब्ररी घालून दिवची जे पळय आमच्या विलेजीक लागता त्याच हितून एग्रिमेंट करचें म्हणून आमी ताका एक रेजोल्युशन दिलेलें हांवें. आनी एक विशय जालो पळय तो सिवेजीचो सिवेज हितून ड्रेनेजीन सोडटा म्हणून तेजे बाबतीन कितें तेजे बाबतींत तेजेर पळय आतां हांवें स्ट्रिक्ट एक्शन पयले पंचायत गेले पंचायत इन्स्ट्रक्शन दिलें तेणी आमचे हें करूंक ना कंप्लायन्स करूंक ना म्हणून आमी हेल्थाक धाडलेले ते हेल्थाक धाडलेले आनी हेल्थाचो तांकां हें येयला नोटीसूय येयलो आनी हेल्थ तेजेर एक्शन आमी हेल्था कडेन पर्सनली हें केल्लें आहा हेल्थान तेजेर एक्शन घेवचें आनी ते जर कंप्लायन्स करिना जाल्यार ते लायटीचे आनी उदकाचेर डिस्कनेक्शन नोटीस काडचो. आनीक एक इशू जालो पळय तो म्हणटा हें बांदता आमचे कंपाऊंड वॉल बांदता पळय रस्त्याचेर मागीर आनीक कंपाऊंड वॉल बांदता म्हणून कोणाचे प्रॉपर्टीन ती कंपाऊंड आहा तेजे एप्रुवल घेवन ताणें कंपाऊंड वॉल बांदलेलें आहा. ते कंपाऊंड वॉलार भितर एक ड्रेनेज आहा ती ड्रेनेज आमी बरीच तेजी बाबा तेजे प्रॉपर्टीन आहा वो ती रॉंगफुली ती पयली पंचायतीन केन्ना केलेली कोणें तेजे प्रॉपर्टीन केला आमी गोमपाक लागून त्या ओनरा कडेन आमी ती प्रॉपर्टी डिमार्केट करूंक मागले. डिमार्केट करून मागीर ते हें करतलो तिका डिमार्केट करून जरी तो ती तेजी प्रॉपर्टीन येयना हें ड्रेनेज ती आहा जाल्यार तेजे आमी ते मारला ते कंपाऊंड वॉल मोडूंक लायतले तेका आनी जर तर तेजे प्रॉपर्टीन वयता जाल्यार तेजो एक्सेस ओपन करूंक लायतले तेका ड्रेनेज. आनीक एक इशू येयलो म्हणटा पळय तो हेल्थाचो ती हेल्थ आहा पळय ते सद्याक आतां डायलेपिटेड कंडिशनान आहा आनी तांकां भायर सर सांगलें म्हणजे दुसरी प्लेस तुमी आयडेंटिफाय केल्या पयली प्लेस हेल्थ सेंटर आमी हेल्थ सेंटराक एक प्लेस दिवपाक आमी हें करता सुवात आमी आमच्या विलेजां कडेन मागलेल्या ग्रामसभेक ते कडेन मागले एक आमकां जर सुवात आसली दिवची फॉरेस्ट तांकां ते सुवातेले काडपाक जाय कित्याक ती सेफ हें ना प्लेस आमी हेल्था कडेनय मागला
आनी आमी एका MLAकूय आतां हे पावट MLAक रेजोल्युशन घेवन धाडचें चिंतलां आमी धाडपाक केला की आमकां एक सुवात दिवची म्हण हेल्थ सब सेंटर हिंगा हाडपाक. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अस्नोडा रस्त्यार टेलिफोन खांबो धोकादायक स्थितीत आसा. मोडिल्लो हो खांबो कोणाचो जीव घेवचे पयलीं रोखडोच दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो टेलिफोन खांबो मोडला आनी वायरींग जोडिल्लो आसा, जाका लागून गंभीर अपघात जावपाचो भंय ह्या वाठारांत आसा. आयकात आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकाराक. आमी पळयतात एक बस टेलिफोन बूथ अस्नोडा आसा आनी जे रस्तो जो आसा तो मेन रोड बिचोली तशेंच म्हापसा वचपा खातीर आनी एक मोठ्या प्रमाणान येरादारी ह्या रस्त्यान जाता आनी हो पोल जो आसा तो टोटली तुटलेलो आसा तेजे सकयल्यान म्हणजे बॉटमांच्यान. आनी आमकां जे वायट दिला ताणें सांगलें की 2 वर्सां जालीं हो पोल तसोच आसा आनी एका दुकानाचेर रॅश जावन रावला. हो पोल जो पडपाची वाट पळयता काय जे डिपार्टमेंट आसा थंय, ह्या पोलाचेरूच वयर इलेक्ट्रीक वायरी आसा. ह्यो समज पोल रस्त्या सायडीन पडलो जाल्यार खुबश्या जाणांक इजा जावंक शकता, जे इंजर्ड जावपाक शकता, शॉकूय येवंक शकता. आनी त्या सायडीन पडलो जाल्यार ती घरां तशेंच जी शॉपां आसा ती डॅमेज जातली. ह्या पोला खातीर तेंच्यांनी सारको करचो म्हणून लेटरां बी दिल्ली, पूण अजून पर्यंत कोणीच एक्शन तेजेर घेवंक ना. हो समज पोल पडलो एक मोठी दुर्घटना हांगा घडटली. हेची वाट पळोवच्या पयलीं डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी हो पोल रिप्लेस करून हांगा नवो पोल घालपाक जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हो खांबो आहा पळय 2 वर्सां जालो मोडलो आहा. हांगाल्या लोकांनी ती कंप्लेंट केली, ते टेलिफोन एक्सचेंज जाल्यार कांयच घेयना. तो तर पडात तेजे वयल्यान लायटीचे इलेक्ट्रीक वायरी आहा, मागीर आमची केबलूय आहा आमचे तो तर कोणाचेर पडात जाल्यार हांगा खूब जाणांक इंजरी जातली, कोणाक जीव वचूंक शकता. हांव रिक्वेस्ट करता हे सरकारा कडेन की हे बेगीन बेगीन हो खांबो काडपाक जाय. सामको डेंजरस कंडिशन आहा आनी हो मेन रोड एक खांबो पडून कितक्योच गाडयो कांय समजूंक शकना कोण कितें इंजर्ड जाल्यार कोण मरून जाता ते. तर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. केळशी ग्रामसभेन आयज जाल्ले बसकेंत घर कर दरांचे परतून मूल्यांकन करपाचो निर्णय घेतलो. कोयराच्या प्रस्नांचेरूय चर्चा जाली आनी कोयर एकठांय करपाचे नदर दवरपा खातीर समिती स्थापन करपाचो ग्रामसभेन थाराव घेतलो. पळयात. ग्रामसभा जाल्ली तातूंत आमी एक म्हत्वाचो पॉयंट घेतला, तो म्हळ्यार रिएसेसमेंट हावस टॅक्स रिवायज. ते हावस टॅक्स रिवायज 1996 जाल्ले, ते मेरेन अजून पर्यंत ते जावंकूच ना आमचे हावस टॅक्स रिवायज. ताका लागून आमी डिसिजन घेतले बॉडी मिटिंगेक आनी एक हावस टॅक्स रिवायज करपाक लागून एक रेट थारायली, ती म्हणल्यार जी बिफोर 1990 जी आमची मातयेची घरां आसली ताका आमी लांबसाम वर्साक 100 रुपया पयसल्यात. दुसरी आमची सिमेंट जा ब्रिक्स स्टोन्स बट मँगलोरियन टायल्स तांकां आमी लांबसाम 200 रुपया दवरल्यात वर्साक. आनी RCC जी आमची RCC स्लॅब जे एक्झिस्टींग हावजीस RCC स्लॅब तांकां आमी 5 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर पयसल्यात. आनी जे आमचे ऑक्युपन्सी वता ताका घरांक आमी 8 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर दवरल्यात. तातूंत कायदो आसा, एक्ट आसा की जी पळय घरां 25 इयर्स एगो आसात तांकां तांचे टॅक्स जे एक्झिस्टींग आसा ते डबल करपाचे आनी मिनिमम टॅक्स 25. सो हांवें प्रपोजल घातिल्लो की एक्झिस्टींग हावजां ते डबल केल्यार मिनिमम क्रॉस जायना. सो ताका लागून मिनिमम आमी 25 रुपीज दवरपाचे असो प्रपोजल घातिल्लो. पूण कित्याक लागून घातिल्लो, कित्याक आमचे गांवचे लोक चडशे ST कम्युनिटी आनी इतले तांचो स्टँडर्ड वाडलेलो ना. हाका लागून तरी पूण कितें जालां, ग्रामसभान हांवें घातलो तो एग्री जावंक ना. सो मिनिमम ताणी 100 रुपीज दवरला. आनी जे पळय हें कितें आमी बॉडी मिटिंगेक डिसिजन घेतिल्लें काल मिनिमम दवरचो म्हणून. कमिटी काडला ती म्हणल्यार गार्बेज
गार्बेज कमिटी तातूंत जे आमचे वॉर्ड वायजांत एक एक मेंबर आमी घेतला तो हाका लागून जे आमचे रस्त्याचेर हांगा तुवें गार्बेज उडयता ताणें वॉच करपाक त्या कमिटी मेंबरान वॉच करपाक जाय हांगा गार्बेज आसा थिंग गार्बेज आसा जे आमचे गार्बेज कलेक्टर कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका सांगपाक जी उमके कडेन उमकी गार्बेज आसा ती तूं येवचो आनी क्लीन करची आनी व्हरची हाका लागून आनी आमची विलेज सारकी क्लीन दवरपाक आसत आमी नो गार्बेज इशू म्हूण ताका लागून एक कमिटी गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज थळाव्या लोकांनी वर्सुकी मिसाक हाजीर रावन सांताक्रूजचे फेस्त मनयले. हे फेस्त दर वर्सा मे म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा मनयतात. ह्या फेस्ताक पुरुमेताचे फेस्त अशेंय म्हणटात. पळयात कांय खीण. प्रितीच्या भयणी बाबनू आयज आमकां सांताक्रूज ह्या गांवांत रावतल्या भाव भयणांक केरीत खुशालकाय. पयले सुवातेर आमकां खुशालकाय कित्याक आमचो गांव सांताक्रूज आनी आमची फिरगोजूय सांताक्रूज हाका भेटयलोली. आमचो पात्रोन जावन आसा सांताक्रूज. आयज ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता देवाक आर घालता कित्याक देवान आमच्या जिवितांत येतोल्या कुर्साक फुडो करून हो कुरीस आमचो पात्रोन कसो आमकां फोगो केला. आनी आयज व्हडा दोबाज्यान मिसाची भेट आमी भेटयल्या. मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक आमी दिन वाचला तरी एक देवाची आमी वाखाणणी केल्या आनी कुर्साचे मजूतीन आमचेर भरपूर आशिर्वाद भरपूर कृपा देवय म्हणून आमी मागता. आनी एक हातयार केरीतपणी आयज आमच्या याज्ञीक भवन प्रवचनांतल्यान आमकां दिलां तें म्हळ्यार सगळ्या कुर्साक आमच्यांनी फुडो करूंक जाता आमी देवाक मागण्यांत तीर आसत जाल्यार. तर तेजीच्या भाव भयणांनो केरीत भाशेन हांव सगळ्यांक आमकां म्हणटा म्हाकाय आमी विनयता सदांच मागण्यांक पयलो वयलो आमच्या जिवितांत जागो दी. मागण्यांतल्यान देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओडकून दिवं आनी मागण्यांतल्यानूच आमी सदांच देवाचे कुशेक ओय म्हणून सूख आसूं दूख आसूं आमच्या जिवितांत साबार भाशेचे प्रश्न आसतले साबार भाशेचें दूख आसतलें साबार भाशेचे कश्ट आसतले पिडेक गोळ्या जायते फावटी फुडो करूंक पडटलो. आमकां गोळ्या समजोचें ना हे कसले कसले प्रश्न आसात सगळ्या प्रश्नांक मागण्याच्या बोडान फुडो करूंक हे केरीत म्हजे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी सगळ्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक हांगासर आसात तांकां पडद्या सावन भाव करतल्यांक आमी तुमकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांनी दवरल्या. पवित्र कुर्साचे मजतीन आमचो गांव एकवटाचो जावचो कित्याक जेजून कुर्सांतल्यान एकवट मोग बॉक्सोनी आमकां दाखयलां. हेंच आमी जीव ह्या वेळार म्हजे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी परब आवडेता. आयच्या दिसा हालीं आमच्या ह्या फेस्ताच्या मिसाक येतालो भुरगेपणारसाण. तो आयज पासून हांव ह्या फेस्ताच्या मिसाक येता कित्याक हो आमचो सांताक्रूज पात्रोन आमचो सांताक्रूजचो पात्रोन हो ताका लागून म्हाका आयज चड उमेद भोगता ह्या फेस्ताच्या मिसाक येवपाक. आनी आदीं खूब लोक म्हणजे आमचो पुरुमेद खूब बसतालो हिंगासर तेन्ना मिक्सांगो आमचे सगळे गोंयचे म्हणजे गांवचें उत्पादन ते करून हिंगा हाडटाले. खंयचो लोक आल्दोना साण पासून चलोन येतालो हाजे भुरगेपणार हांवें पळयलो जावं कांदो मिक्सांगो सगल्यो म्हणजे आमी ताका पुरुमेताचें फेस्त करताले. पूण आयज तें दिसना म्हणजे हांव नकळो हेचें कारण कितें तें
तुमी सगळीं बरे भाशेन जाणा आसतली. ताका लागून हांव मागता परतून सगळ्यांनी रोवचें भाजी जावं कांदो आमकां मिक्सांगो हे पुरून येताच्या फेस्ताक येवपाक. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. हवामान खात्यान राज्यात नेटान पावस पडपाचो आशिल्ल्यान 8 आनी 9 वेर येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांक राज्यात नेटाचे वारे गळपाची शक्यताय आसा. पळयात. 8 आणि 9 तारखेक राज्यात हलको तो माध्यम गडगडा सयत पावस झडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. या काळात 30 ते 40 किलोमीटराच्या वेगान वारेय घोळटले. 8 आणि 9 वेर येल्लो अलर्ट जारी केला. 10 तारखेसावन हवामान सुके उरतले. चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. 8-9 वेर राज्यात येल्लो अलर्ट. हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. नेटाचे वारे गळपाची शक्यताय. 10 तारखेसावन सुके हवामान. सोमारचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.